त्रिपुरारी पुनवे निमतान विठ्ठलापूर सांखळे जाल्ल्या राज्य पावंड्या वयल्यान नौकानयन सर्तीत लोकांनी व्हडा संख्येन रावन सर्तकांची उर्बा वाडयली। पर्यटन, कला आनी संस्कृती तशेंच माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याच्या जोड पालवान मनयल्ल्या ह्या उत्सवाक थळाव्या आमदारांनी तशेंच मुख्यमंत्र्यान हाजेरी लायिल्ली। वाळवंटी न्हंयची उदरगत जावप भोव गरजेची तशेंच वाळवंटी न्हंयचें उदक नितळ दवरपाचो सल्लो मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलो। आम्ही ह्या नौकानयन स्पर्धेच्या निमित्तान सगळेजाण दर वर्सा आपल्यो वेगवेगळ्यो नौकानयन आपली कला दाखोवपा खातीर हांगासर येता आणि निश्चितरित्या एकापेक्षा एक बरे कलाकार आणि ह्या निमित्तान पेडण्या पासून ते सांखळे पर्यंत हांव पळयताना आतां जवळपास 25 बोटी पार्टिसिपेट जाल्या। तशें गोंयांत शिप बिल्डींग हो वेवसाय खूब पयलीं पासून चलता आणि ताकाच लागून म्हाका दिसता धाकटी शीप बांदप आणि ताज्या उपरांत मागीर आपूण शीप बिल्डर जावप ही कला जी आसा ही जोपासतात। त्या खातीर सगळ्या कलाकारांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता। वाळवंटीचो डेव्हलपमेंट ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान जावपाक जाय। निश्चितरित्या वाळवंटीचो डेव्हलपमेंटूय जावपाक जाय आणि वाळवंटीचें उदक शुद्ध दवरपाचें कामूय बी आमचेंच आसा, सांखळेकारांचें आनी पर्याकारांचें आसा। तें वाळवंटीचें उदक हे शुद्ध दवरपा खातीरूय बी आमी सगळ्यांनी वावुरचे। वाळवंटीत कोयर उडोवचो न्ही, कचरो उडोवचो न्ही, कपडे धुवचे न्ही, घाण करचे न्ही, हे तितकेच म्हत्वाचें आसा। कारण वाळवंटीचें उदक वयर आमी पिता, वयर तें लिफ्ट करता आणि ताजोच पुराय म्हणजे उत्तर गोंयांतल्या वेगवेगळ्या तालुक्यांनी ते आमी लिफ्ट करून तें उदक पिवपा खातीर वापरता। उदक हे खूब म्हत्वाचें आसा आणि निश्चितरित्या त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या निमित्तान ह्या उदकाचेंच म्हत्व लक्षात घेवन तें उदक आमी आडयता। त्योच बोटी आमी उदकान सोडटा, कोणाक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रायज मेळटले, बट तें म्हत्वाचें ना, बट नैसर्गाचें जतन करपाचो हो उत्सव आसा।